आमदारच्या नेतृत्वा सकयल तुम्ही या वापे मतदारसंघात उजगावान सगळेकडे जो विकास जाता आणि विकास होता तो विकास आम्ही पुढे पूर्ण करतले. आणि म्हाका आज हांगा एक ल्हानशी घोशणा करपाची आसा. तुम्ही जाणात की प्रायम मिनिस्टरान म्हटलें की एक गांव असो आदर्श असो गांव जे जाका सगळे तरेची सुविधा आसा असं एक 2 वर्सांनी 2 वर्सांनंतर ताणें म्हटलें गेल्या 3 वर्सां की तुम्ही अशे तरेचे आदर्श ग्राम घेयात आणि काम करा. म्हणून पहिला आदर्श ग्राम आम्ही इब्राहिमपूर घेतलो, एक टोकाचो घेतलो. जवळजवळ आम्ही 70 कितले कामां घेतलेली. म्हणजे आदर्श ग्रामात कितें कितें आसलें ताची लिस्ट आसता ज्यो सगळ्यो गोष्टी आसूं त्या 70 आपण 54 कामां पूर्ण केली, उरिल्ली कामां चालू आसात. दुसऱ्या अल्टरनेट वर्साक आम्ही पिळगांवचो केरी गांव घेतलो. ह्या केरी गांवांत सगळे लोक एकत्र जातात. जे काही विषय आसा जे जे काही काम करपाचे आसा त्या संदर्भात गांवची एक कमिटी आसता सरपंच पंचाक बरोबर घेवन आणि ते हो जो प्रोजेक्ट आता पूर्ण करपाक तेही मदत करतात. अशे तरेन पिळगांवांनी बरें काम चल्लां. एक जावं वर्सभरान ते सगळे प्रोजेक्ट पूर्ण जातले आणि आदर्श ग्राम कसो आसता हाची उदाहरण पळोवपाक मेळटलें. आणि म्हणून आज तुम्ही ज्या पद्धतीन कार्यकर्ते भावाचे कार्यकर्ते पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या पद्धतीन झडटात तर म्हाका सहज मनाक सुचलो आणि ते हांव तुमचे समोर ती घोशणा करता. ह्या कामाक तुम्ही निश्चितपणे म्हाका निवडून दिवचे हातून येना. निवडून आल्यानंतर उसगांव पंचायत ही आदर्श ग्राम म्हणून हांव डिक्लेअर करतलो आणि ते ज्या तरेचो विकास हांगा जावंक जायो त्या पद्धतीन संपूर्ण विकास करपाक तुमचे मदीं आमी बाबा आनी हांवें मेळून रावतले.